हां आयच्या मणकामध्ये यांच्या खासा कार्यावळी पासून हांव हांगासर गोमंत विद्यानिकेतन मडगांव हांगासर पावलां आनी ह्या खिणांत ज्युनियर रेगनाचो तिकेट हो तियात्र चालू आसा. ताचो पयलो भाग जाला. दुसऱ्या भागांत कितें चल्लां हाचेर आमी नदर मारता आसतनाच कोण तरी येता. म्हाका दिसता हो ताचोच एक कलाकार आसतलो. रुजारियो बोतेलो आयच्या कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार. खरें म्हटल्यार हांव समजलो कोण तरी महाराष्ट्राचो मिनिस्टर आमच्या ह्या हॉलांत भितर सरला काय म्हूण. पूण कांयच परवा ना. हांव जाणा ह्या तियात्रांतलो एक तूं कलाकार. म्हणटच रेगनाच्या ह्या तिकेट तियात्राक तुवें वेंग मारल्या. हातूंत तुजो कसलो वावर आसा? म्हजो एक आत्वेच तरेचो रोल हे फावटी हांव करतां. एक मुंबयचो एजंट राज पाटील राजा. आनी ह्या तियात्रांत आयज हांव सगळी मराठीनूच उलयतां. हो कॅरेक्टरूच तसो. तो नेवोच कॅरेक्टर म्हणजे नेवोच एजंट गोंयांत येता. भुरग्यांक बोटीचेर लंडन केमन आनी सगळ्या सुवाताचेर पावयता. चड करून आमचे गोंयकार भुरगे चडशे बोटीर वचपाक धांवतात, पिशे जातात. हो असलो रोल म्हाका रेगनान हे फावटी दिलो. आनी म्हटलें हो मातशें रोल डिफिकल्ट आहा पूण तरी पूण ताका म्हाजेर विश्वास लावन तो रोल करतलो म्हणून. आनी आयज म्हाका दिसता तो हॅपी आहा. आनी म्हाका दिसता तुवें पळोवन म्हाका सांगूंक जाय कसो जाता हो रोल पळय तो. होय म्हणटच म्हाका ह्या खिणांत हांवूय तुजे लागीं मागूंक सोदतालो. मला पण केमनला जायला पाहिजे. केमनला जायला पाहिजे? हां हा तुझी पासपोर्ट घेऊन ये. मी नक्कीच तुला पाठवतो. धन्यवाद. म्हणजे हे भाशेन तुज्या ह्या डायलॉगांतल्यान तूं लोकांक तुजे इकमतीन तूं खेळयता. हय. आनीक एक प्रयत्न केला. हय प्रयत्न केला. लोकांनी पळोवचो आनी हाचेर म्हाका जितलो फिडबॅक दिता तितलोच म्हाजी आनी उर्बा वाडटली. पूण थोडे भोव लोकांनी पळयला तांणी तुका थोडे भोव कितें सांगलां आसतलें. भायर स्वताच म्हणटा पळय राज पाटील भायर सरलो. वा म्हणजे म्हाका विसरलें ते राज पाटीला गुडात जाल्लो. रेगना वयर तुका कितें सांगचें आसा? गेले फावटी तुवें म्हजो इंटरव्यू घेतलो टिचर तियात्राचो आनी हांवें तुका सांगलेलें हो भुरग्यान कितें तरी हो बरो डायरेक्टर जावंक सोदता आनी ताका आमी जाता तितलो तेंको दिवंक जावो तेजें स्वप्न पुरें करपाक. आनी म्हाका विश्वास आसा जे भाशेन तेणें तियात्र घडोवन हाडला ही पावट मांडला तो जरूर एक दीस उंचल्या पांवड्यार पावतलो. आयजूय म्हणटा जरूर तो एक दिसा नंबर 1 डायरेक्टर जातलो. कॉन्सेप्शन आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. रेगनाक तुवें एक वेगळे पद्दतीन खान मारला. तुजी बरी कांतारां तूं बालकाचेर रावन लोकांचेर शिवरायता. सुरवात करता आसतना तुजे विचार आयकून घेवचे आदींच एका कांताराच्यो 2 वडी ज्यो कांतार तुवें पयल्या हाफांत म्हटलां. मोतऱ्याचेत कावला तांची गाण करप सोय जावन गेल्या आनी मोतऱ्याचे तोगलेकराक चडोवन ते फुलोन वाग जाल्या. थोडे तांचे पर्सनल वयर काडटा आनी आपूण जेलीन भितर सोडटा. ताका लागून हांवें 4 लायनी कंपोज केल्या. ह्या एजंटा फाटल्यान कसो धांवता आनी कशे त्रासान पडटा हें ह्या तियात्रांतल्यान ताणें दाखोवपाचो घडये प्रयत्न केला आसतलो. तूंय एक तरणाटो तर तुज्या जिवितांत हें कितलें लागू जाता? म्हाका म्हटल्यार ते एजंटांनी तें करूंक फावना. दुसऱ्याचे पयशे घेवन आमी जे लोकांक भुरग्यांक लोकांच्या बोटीर धाडटा ते फोटोवंक खावना. ते तांचे पयशे जे तांकां दितात ते कोण रिणां काडून हाडटात कोण आनीक मायचें भांगार घाण दवरून हाडटात. ते बाबडे तांचें दूख तांकां खबर आसना एजंटांक. सो तांच्यांनी ही ह्या तियात्रांतल्यान देख घेवन आतां तरी सुदरचें. आयदन सोड कुशा. ओ कशाचो न्यूज आयकून तुजो सरप्रायज आयकून तूं कशी जातलें? ए रेगन तुजो सरप्रायज आयकूचे पयलीं हांव तुका एक सरप्रायज दिवंक सोदतां. सरप्रायज? हा आनी कसलो? म्हाका एक सांग तूं पोजडी पिक्चर काडून कितले दुडू घेता? उजवी पिक्चर? हा हे तूं कितें उलयता? अरे ओके ओके बाबा तुजो मोबायल काय? कितें जालें रेगन? मोबायल ना? म्हाका गवलें. जे सुवातेर तूं शूटिंग काडटलो न्हू तो मोबायल थंयसर उरला. बट यू डोंट टेक टेन्शन. डोंट टेक टेन्शन. घे हो मोबायल आनी पळय तुजो सरप्रायज. होय न्हय?
अँटनी तुका आयच्या कार्यावळीन येवकार दिता आसतनाच रेगनाच्या तिकेट यात्रांत कसलो तूं वांटेकार आसा? हांव ताच्या तियात्रान वांटेकार म्हणल्यार पयलीं एक कॉमेडीचे हितून हांव रोल करता म्हणल्यार तो म्हाका कितें करता डुप्लिकेट सीडी दिता पळयता पूण हांव कितें म्हणटा ताका ही डुप्लिकेट सीडी तो म्हणटा ही डुप्लिकेट न्हू ही ओरिजिनल म्हणटा सो हांव तांकां मारता दोगांयकूय दोगी कॉमेडियन आहा आवरेल आनी जिमी तांकां मारता आनी ऑलबीन येता म्हाका आडावपाक ताका हांव दुंगळून भायर मारता हे कॉमेडीची फर्स्ट मागीर सेकेंड हांव सिरियस रोल करता राज पाटील ऑफिसान सो ऑफिसान हांव ताका म्हाजे डॉक्युमेंट सबमीट करपा लागून हांव वयता डॉक्युमेंट तो म्हणून लागलो फाल्यां यो आनी तूं आपूणची कलेक्ट कर हांव वयता कलेक्ट करता आनी मागीर आतां लास्ट बड्डेक हांव सद्याक सीन मारता सगळी सीन सेटींग एवरीथींग म्हणटच तिकेट तियात्रान तुका एक तुका उखलून धरला काय दिसता? होय रेगनान सदां उखलून धरला म्हाका सो केन्नाय ताका आवाज दी तो म्हणटा वय येस तें येस ना तें ना तो सदां म्हाका हात दिता मातसो वयर चड कितें तूं मूड सद्याक मूड आनी मागीर फुडें सर आनी उरलेलें आनी कांयच पळयनाका स्टेज मॅनेजर कसो तुवें ताका बरो होय 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 सगलें सेटींग प्लस एंट्री प्लस तेजे हेल्प बी करता ताका सगळें आनी तरी पूण म्हाका म्हाज्या सांगात्यांनी बसून जायत जाणांनी हेल्प केलां सेटींग काडपाक क्रॉस मैदानाचें सेटींग आहा तें काडपाक सगलें हेका हेल्प पूण तुका खरेंच हो तियात्र आवडटा? होय हो तियात्र ताजो लाकी तियात्र लायक अ टेडी बेर स्टोरी. रेजिना ह्या रेगनाच्या तियात्रांत म्हाका दिसता आमची दुसरी तिसरी फावट भेट जाता तरी आसतना तुवें जे भशेन आदीं म्हटलेलें की तुका तियात्राची जायती उमेद आसा आनी तियात्र तूं नाचत रावतलें पूण आयज शेकी आमची तिसरी भेट आनी ह्या भेटेंतल्यान तुज्या लक्षान फाटीं जें तूं तियात्र न्हेसलां आनी आतां जें तूं तियात्र न्हेसता हातून तुजें कॉन्फिडंट म्हणटच तुजी कितली वाड जाल्या? सांगपा म्हळ्यार म्हाका तियात्रां खरें हुशालली पयलीं नाचपाचें आनी हेजे पयलीं हांव नाचोलां पूण हे तियात्रां म्हाका हितू बरो भुमिका दिल्या रेगनान आनी हांव रेगना खरें वाकाणटा कित्याक रेगनान म्हाका जायते सपोर्ट केला एक्टींग करपाक म्हाका जाय नासलें करपाक एक्टींग तो म्हणटा तुका जातलें करता तेणें म्हाका इवन तापयलां हांव तेच्या रागार जालें ना तेणें म्हाका तूं सांगिल्लें तूं बरें येवपा जाय जाल्यार तूं कोच पडो तें सो तेणें म्हाका ट्रेनींग दिला तो लायक तेणें म्हाका पर्सनली पासून आपूण शिकयलां तेंगे घरा कडेन हांव हो उपकार केन्ना विसरपा ना रेगनालो आनी आतां पासून हांव ताका सांगतालें थँक्यू म्हूण आनी फर्स्टली म्हळ्यार हांव म्हगे अंकला थँक्स म्हणटा फर्स्ट कोरेजमा दिसा आनी ताणें म्हाका म्हगे पालकाचें हाड म्हूण तो म्हळ्यार तुमची मनां बदलात ह्या तियात्रां हाड म्हूण तेज्या पयलीं सीडी पातकांक सजाती तें एड्सा हितून अवेरनस तें हांव सगळ्या कडच्यान काळजांत म्हगे अंकला चड हें कोता लिगोरियो फेर्नांडीस आनी म्हाका खरें हुस्को कोता रेगनान म्हाका ही भुमिका आज हे पालकाची करून दिली. पूण रेजिना आदीं जो तियात्र तूं न्हेसलां आनी आयज तूं तियात्र न्हेसता हातून तुजें कॉन्फिडंट म्हजें कॉन्फिडंट खरें वाडोलां आनी तें फकत जालें रेगना पासत रेगनान म्हाका इतू प्रॅक्टीस दिल्या हांव सगळ्याचें हो रोल म्हाका जायना आहलो खरें जायना आहलो रोल हातून तूं कसली भुमिका करता? हातून हांव हिरोइनाचो आनी लायक आय लायक दीस एक्ट वेरी मच खरेंच आवडल्या आनीक हांव तुका अशेंच यश आवडटा की ह्या फुडें तुवें तुजी बरी भुमिका करची लोकांची काळजां जिखून घेवची आनी तुज्या जिवितांत तूं खूब वयर पावचें. जायते फावटी अशें आसता जिवोस तामकां दिसता तशें नासता थोडी जिवीत बुरोडटा थोडी बाबडी हांसता थोडी नीज करून गातांका जावन मोगान पडून पोसता
परत एक फावट आमची भेट जाता खरेंच हांव खुशाल कारण तुज्या लक्षान तियात्र पालकाचेर जायतो वावर तूं मुखार व्हरता जायतीं कांतारां म्हणटा एक्टींग करता आनीक हें करता आसतनाच म्हाका ह्या खिणांत तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदता की तिकेट ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? हांवें एक नॅगेटीव रोल केला ह्या तियात्रांत आनी रेगनान म्हाका नॅगेटीव रोल दिला. हांवें म्हज्या लायफान केन्नाच नॅगेटीव रोल करूंक ना आनी म्हाका सगळ्या एक्टरांनी सगळे को आर्टिस्टांनी म्हाका एलिस अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय आनी तो म्हजो रोल बरो जावंक ताणी म्हाका जायतो सहकार दिला. हय पूण कोणें तरी म्हटलां ऑडियन्सान की हय म्हाका हय जेन्ना शो 2-3 शो जाल्यात आमचे जायते ऑडियन्सान म्हाका सांगलां तुका जेन्ना तूं तो रोल करता तेन्ना पळयल्यार अशें दिसता तुजेर कितें धरून मारूंक. सो म्हाका दिसलें म्हजो रोल अकॉर्डिंग टू द कसो ऑडियन्साक जाय तसो जाता. हय आनिकूय बरो जावचो पूण हातून जी तूं कांतारां गायता ताचेर म्हाका थोडी भोव तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदतालो. हांव ओपनिंग म्हणटा आनी उपरांत हांव आनी इवोन एक दुओ म्हणटात जो बेनावलीमचो साक्रामेंत चोरी जाल्या ताचेर आनी हांव आनी रेगन एक डुएट म्हणटा. हय म्हणटच ओपनिंगाच्यो 2 वळी ह्या खिणांत. हय आयज सोबे माझा रुबे रावून कुशीन बरोवन हो ओपनिंग म्हणटा आयच्या तियात्राक हाजीर आसलेल्यांक तुमकां मोची मान बागोयता पब्लीक आसा म्हणून हे तियात्र चलता आयज तुमकां फोट न्हय हें सोत सांगता डायरेक्टरान तियाची वेदोल्ल्या म्हूण तुमकां सगल्यांक बरें मागता. एलिस अशीच तुजी वाड जावची हेच भाशेन तुवें आनीक तियात्रांक काळजा मनांतल्यान खान मारचो मुखार वचचें हांव तुका व्हडशें यश आवडटा आनीक तुज्याय लक्षान तुजे जे गूण आसात तुवें हातींत पेन घेवन कितें तरी तुज्या कोलेंतल्यान भायर काडचें. हय गोडे हांव कांतारां बरोवंक हांवें सुरू केल्यान पूण आजून इनकम्प्लीट आसात पूण चोया केन्ना कंप्लीट जातली ती. लुईस लुईस न्हू पूण ऑल्वीन आसा बरो. ऑल्वीन रेगनाच्या तिकेट ह्या तियात्रांतल्यान तूं आतां भायर सरला ग्रीन रुमांतल्यान म्हणटच एंट्री तुजी सोंपल्यो. हय सारके काबार जाले सारकें. हय हय हां ओके म्हणटच हातून कसली भुमिका तुजी कॉमेडी? हांवें सगल्यो मुगे भुमिका सद्या सारके बरें केल्याय सारक्यो परफेक्ट. हय आनीक आमचे जे ऑडियन्स आसात ताणें कोणें तरी तुका ताळयो मारल्यात? जायते जाणां म्हाका ताळी मारलाय आनी आसलें देखून बरें आसलें. हय हय म्हणटच तुजी पयल्या हाफाची जी कॉमेडी आसा ताच्यो 1-2 वळी आमच्या ऑडियन्सांक.